भारत माता की जय. भारत माता की जय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, म्हज्या कुटुंबीय वांगड्यांनो, आयज हो शुभ अवसर आसा जेन्ना आमी देशा खातीर प्राण दिवप्यांक, देशाचे आझादी खातीर आपली जीण समर्पीत करप्यांक, आजीवन संघर्श करप्यांक, फाशीचेर चडटना लेगीत भारत जय जयकाराचो नारो दिवप्यांक, स्वातंत्र्याचो ध्यास लागिल्ले अनेक देशवासियांक नमन करपाचें हें पर्व, तांचें पुण्यस्मरण करपाचें हें पर्व. आझादीचें पिशें लागिल्ल्या ह्या देशप्रेमींनी आमकां स्वातंत्र्याचो श्वास घेवपाचें सौभाग्य दिलां. हो देश तांच्या रिणान आसा. अशा सगळ्या महापुरुशां खातीर आमी आमचो श्रद्धाभाव व्यक्त करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज जे महानुभव राष्ट्र राखणे खातीर आनी राष्ट्राचे निर्मणी खातीर पुराय समर्पणा सयत देशाची राखण करतात आनी देशाक उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाचो यत्नूय करतात, मागीर तो आमचो शेतकार आसूं वो जवान, आमच्या तरणाट्यांचो हावेस आसूं वा आवय भयणींचें योगदान आसूं, दलीत आसूं, पिडीत आसूं, वंचीत आसूं वा सोशीत आसूं, आमचे भितर लेगीत स्वातंत्र्याचे वतीन आमची निश्ठा, लोकतंत्राचे वतीन आशिल्ली श्रद्धा ही पुराय विश्वा खातीर प्रेरक घटना आसा. अशा सगळ्यांक आयज हांव आदरपूर्वक नमन करतां. मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वर्सा आनी फाटलीं कांय वर्सां सैमीक आपत्तींक लागून आमची चिंता वाडत आसा. सैमीक आपत्तीन आमच्या भितरल्या कितल्याशाच जाणांक आपली लागींची मनशां वगडावची पडल्या. आस्पत वगडायल्या राष्ट्रांनी खूब लुकसाण सोंसलां. हांव आयज त्या सगळ्यांचे वतीन म्हजी संवेदना व्यक्त करतां आनी विश्वास भेटयतां की हो देश संकटा वेळार तांचे बरोबर उबो आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी मातशीं आझादी पयलींचे दीस याद करुया. शेकड्यांनी वर्सांची गुलामी, सगळो कालखंड संघर्शाचो आशिल्लो. युवा आसूं, बुजुर्ग आसूं, शेतकार आसूं, अस्तुरी आसूं, आदिवासी आसूं, तीं गुलामीचे आड झूज दीत रावलीं, एक सारकें झूज लढत रावलीं. इतिहास गवाय आसा की 1857 जो स्वातंत्र्य संग्राम आमी याद करतात, ताचे पयलीं लेगीत आमच्या देशांतल्या कांय आदिवासी क्षेत्रांतल्यान स्वातंत्र्याची लढाय चालू आशिल्ली. वांगड्यानो, गुलामींतलो व्हडलो कालखंड, जुलूम करपी शासक आनी अपरंपार यातना, सामान्य मनशाचो विश्वास तोडपी कर्तुबां आसुनूय त्या वेळावेले जनसंख्येच्या सुमार 40 कोटी देशवासियांनी आझादीचे पयलीं 40 कोटी देशवासियांनी तें धाडस दाखयलें, सामर्थ्य दाखयलें आनी एकूच सपन घेवन ते सगळे, एकूच संकल्प घेवन ते चलत रावले, झुजत रावले. एकच श्रद्धा, वंदे मातरम. एकूच सपन, भारताचें स्वातंत्र्य. 40 कोटी देशवासियांनी आनी आमकां गर्व आसा आमच्या शिरंतरांनी तांचेंच रगत व्हांवता. ते आमचे पुर्वज आशिल्ले. फकत 40 कोटी, त्याच 40 कोटी लोकांनी संवसारांतली महासत्ता हरयली, गुलामगिरीच्यो साखळ्यो तोडून उडयल्यो. आमचे पुर्वज, जांचें रगत आमचे भितर आसा, ते जर इतलें करूंक शकतात, तर आयज आमी 140 कोटी देशवासी, म्हजे नागरीक, 140 कोटी म्हजे कुटुंबाचे वांगडी जर संकल्प घेवन मुखार वतात, एके दिकेन मुखार वतात, तर आमचे मुखार कितलींय आव्हानां आसूं, प्रत्येक आव्हानाक तोंड दीत आमी समृद्ध भारत घडोवंक शकतात. आमी 2047तलें विकसीत भारताचें ध्येय प्राप्त करूंक शकतात. 40 कोटी देशवासी जर आपल्या पुरुषार्थान, आपल्या समर्पणान, आपल्या त्यागान, आपल्या बलिदानान स्वातंत्र्य दिवंक शकतात, तर 140 कोटी देशवासी समृद्ध भारतूय नक्कीच घडोवंक शकतात. वांगड्यानो, लोक देशा खातीर मरपाक तयार आशिल्ले म्हणून स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आज तो वेळ आयला देशा खातीर जगपाची प्रतिबद्धता घेवन, जर देशा खातीर मरपाची प्रतिबद्धता स्वातंत्र्य दिवंक शकता, तर देशा खातीर जगपाची प्रतिबद्धता समृद्ध भारत घडोवंक शकता. म्हज्या देशवासियांनो, विकसीत भारत 2047
हें फकत भाशणांतले शब्दूच न्हय, हाचे फाटल्यान खर परिश्रमूय चालू आसात. देशाच्या कोटी कोटी जनते कडल्यान सूचनाय येतात. आमी देशवासियां कडल्यान तांचें मतूय मागलां आनी म्हाका सांगपाक खोशी जाता की देशवासियां कडल्यान 2047 विकसीत भारत घडोवपाक कितलींशींच मतां येतात, कितल्योश्योच सूचना येतात. प्रत्येक देशवासियाचें सपन हातूंत प्रतिबिंबीत जाता. प्रत्येक देशवासियांचो संकल्प तातूंत झळकता. युवा जावं, बुजुर्ग जावं, गांवकार जावं वा शारांत रावपी जावं, शेतकार आसूं, कामगार आसूं, दलीत आसूं, आदिवासी आसूं, दोंगर दर्यांनी रावपी लोक आसूं, प्रत्येकानी विकसीत भारत 2047 खातीर आपली सूचना दिल्या. आनी ह्यो सूचना जेन्ना हांव पळयतां तेन्ना म्हजें मन प्रसन्न जाता. ताणें कितें बरयलां? कोणें मुखार दवरलां संवसारांतलें स्कील कॅपिटल करपाचें, तर कोणें भारताक मॅन्युफॅक्चरींग ग्लोबल हब करपाचें. कांय जाणांनी भारताची आमची युनिव्हर्सिटी ग्लोबल जावची हाचे खातीर मत मांडलां. जाल्यार कोणें हेंवूय म्हटलां की स्वातंत्र्याच्या इतल्या वर्सां उपरांत आमची मिडिया ग्लोबल जावपाक नाका. कांय जाणांनी अशेंय म्हळां की आमचो स्किल्ड युवा हो विश्वाचो पयलो पसंतीचो जावपाक जाय. कांय जाणांनी अशेंय म्हळां की आमचो देश सगळ्या मळांचेर आत्मनिर्भर जावपाक जाय. कांय जाणांनी अशें म्हळां की आमचो शेतकार जो अन्न पिकयता, जाका आमी श्री अन्न म्हणटात, ह्या सुपर फुडाक संवसारांतल्या सगळ्या डायनिंग टेबलाचेर पावोवपाक जाय. आमकां संवसाराच्या पोशणाक लेगीत बळ दिवपाक जाय आनी भारताच्या ल्हान शेतकऱ्यांकूय बळ दिवपाक जाय. कांय जाणांनी मत उक्तायलां की देशांतल्या कांय स्थानीक संस्थांनी गव्हर्नन्स रिफॉर्मची गरज आसा. कांय जाणांनी न्याय मेळपाक जो कळाव जाता ताचे प्रती खंत उक्तायल्या आनी न्याय वेवस्थेन रिफॉर्म हाडपाची गरज उक्तायल्या. कांय जाणांनी अशेंय बरयलां की कांय ग्रीन फील्ड सिटी तयार जावपाक जाय. कांय जाणांनी संकटा वेळार येवपी आपत्तींक तोंड दिवपा खातीर शासकीय कॅपॅसिटी वाडची हाचेर अभियान चलोवपाचें मत उक्तायलां. कांय जाणांनी अशेंय सपन पळयलां की अंतरिक्षांत भारताचें स्पेस स्टेशन जाता तितले बेगीन जावचें. कोणें म्हळें, भारतांत जी पारंपारीक वखदां आसात, संवसार जेन्ना हॉलिस्टीक हेल्थ कॅअरचे वटेन वता तेन्ना ह्या वखदांक वेलनेस हबच्या रुपांत विकसीत करपाक जाय. कांय जाण म्हणटात, आतां मात्तूय वेळ वगडायनासतना भारत जाता तितले बेगीन संवसारांतली तिसरी व्हडली इकॉनॉमी जावपाची गरज आसा. इश्टानो, हांव हें सगळें वाचतां कारण म्हज्या देशवासियांनी ही मतां मांडल्या. म्हज्या देशांतल्या सामान्य नागरिकांनी ह्यो सूचना केल्यात. जेन्ना देशवासियांचे विचार इतले विशाल आसात, सपनां इतली व्हडलीं आसात, देशवासियांचो संकल्प हातूंत झळकता, तेन्ना आमचे भितरलो संकल्प दृढ जाता. आमच्या मनांतलो आत्मविश्वास वाडीक लागता. वांगड्यानो, हो देशवासियांचो भरोसो फकत इंटॅलॅक्च्युअल डिबेट न्हय, तर हो भरोसो अणभवांतल्यान आयिल्लो आसा. हो विश्वास लांब काळाच्या परिश्रमांतल्यान तयार जाल्लो आसा. जेन्ना लाल किल्ल्यावयल्यान आमी सांगतात की भारतांतल्या 18,000 गांवांनी वेळार आमी वीज पुरवण करतले आनी ती पुराय जाता, तेन्ना आमचे भितरलो भरोसो वाडीक लागता. काळखांत आशिल्ल्या 2.5 कोटी लोकांक जेन्ना वीज पुरवण पावता तेन्ना सामान्य लोकांचो आमचे वयलो विश्वास वाडीक लागता. लाल किल्ल्यावयल्यान जेन्ना स्वच्छ भारतची गजाल आमी करतात आनी देशवासियां मदीं स्वच्छ भारताच्यो चर्चा जेन्ना चलतात तेन्ना हांव समजतां की भारता मदीं आमची ही नव्या प्रतिमेची चेतना आसा. जेन्ना लाल किल्ल्यावयल्यान आमी सांगतात की आयज आमच्या देशांत 3 कोटी परिवारांक नळाचें उदक मेळटा, 12 कोटी लोकांक नळाची पुरवण जाल्या, तेन्ना जल जीवन मिशना वरवीं 15 कोटी लोकांक उदक दिवपाची तजवीज आमी केल्ली आसा. ह्या सुविधां पासून कोण वंचीत आशिल्लो? देशांतले दलीत, पिडीत, वंचीत, आदिवासी, गरीब लोक सगळे वंचीत आशिल्ले. आमी अशा अनेक प्राथमीक सुविधांची पुरवण तांचे खातीर केली. परिणाम तांच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय जाल्यो. आमी वोकल फॉर लोकलचो मंत्र दिलो. आयज म्हाका खोशी आसा, वोकल फॉर लोकल अर्थतंत्राचो नवो मंत्र जाला. प्रत्येक जिल्ह्यांत तांच्या पिकांचो गर्व करता. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट अशें चित्र तयार जालां. आतां हो प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट कसो करप हाचेर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट गंभीरतायेन
चिंतपाक लागला. आमी रिन्युएबल एनर्जीचो संकल्प केल्लो. G20 समूह देशांनी जितलें केलां ताचे परस चड आमच्या भारत देशान केलां. उर्जा क्षेत्रांत आत्मनिर्भर जावपाक, ग्लोबल वॉर्मिंगचे चिंतेंतल्यान मुक्त जावपाक आमी काम केलां. इश्टानो, आयज देशाक गर्व आसा की फंटॅक्सच्या यशा खातीर पुराय संवसार भारता कडल्यान शिकपाक सोदता. इश्टानो, कोरोनाचो तो संकटाचो काळ आमी कशें विसरूंक शकतात. संवसारांतल्या कोट्यांनी लोकांक वॅक्सिन दिवपाचें काम आमच्या ह्याच देशान केलां. होच आमचो देश जेन्ना कितलेशेच आतंकवादी आमचेर हल्लो करताले. आयज देशाची सेना जेन्ना सर्जिकल स्ट्रायक करता, देशाची सेना एअर स्ट्रायक करता, तेन्ना देशाच्या नवजवानांचें हड्डें गर्वान फुलता. ह्याच खातीर देशाचे 140 कोटी देशवासियांचें मन गर्वान भरलां, आत्मविश्वासान भरलां. ह्या सगळ्या गजालींक लागून एक सुविचारीक यत्न जाला, रिफॉर्मचे परंपरेक सामर्थ्य दिलां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी विसरूंक फावना की देशांत एक अशी लाट आयिल्ली की सगळी कडेन निर्शेवणीच दिसताली. तेन्ना नागरिकांनी बदल आपणायलो. जेन्ना आमचे कडेन रिफॉर्म्स करपाची संदी आयली तेन्ना आमी त्या संदीचो उपेग केलो. गरीब जावं, वंचीत जावं, मिडल क्लास जावं, आमच्या नवजवानांच्या संकल्पांक आकार दिवपाचें काम आमी केलें. तांचे जिणेंत रिफॉर्म्स हाडपाचें काम आमी उखल्लें. आनी हांव देशवासियांक विश्वास दिता की रिफॉर्म्सचे वतीन आमची जी बांदिलकी आसा ती पिंक पेपरच्या एडिटोरियल पुरती मर्यादीत ना. आमची गवाय ही 4 दिसां पुरती न्हय. आमची ही प्रक्रिया अडेची न्हय. ती देशाक घटमूट करपाचे दिकेन आसा आनी ते खातीरूच ती संवसाराची ब्लू प्रिंट थारता. आमचे हे रिफॉर्म्स, ग्रोथ, हे बदल हे फकत डिबेट क्लब वा इंटेलॅक्च्युअल सोसायटी खातीर, एक्सपर्ट लोकां खातीर चर्चेचो विशय न्हय. आमी तो राजनितीक दबावा खाला करूंक ना. आमी जे करता ते राजनितीचो गुणाकार आनी भागाकार करून न्हय. आमचो एकूच संकल्प आसता, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहीत सुप्रीम, म्हजो भारत महान जावचो. होच संकल्प घेवन आमी पावल उबारतात. इश्टानो, जेन्ना रिफॉर्म्सची गजाल येता तेन्ना ती एक नवो परवेश घेवन येता. ताची चर्चा करपाक गेल्यार खूब वेळ लागतलो. पूण हांव एक ल्हानशीच देख दिता. बँकिंग क्षेत्रांत जे रिफॉर्म जाले, तुमी विचार करात. बँकिंग क्षेत्रांत कितें चलिल्लें? विकास जायनासलो आनी विस्तारूय जायनाशिल्लो आनी विश्वासूय वाडनाशिल्लो. इतलेंच न्हय, जे तरेच्यो कारवायो चलताल्यो ताचे खातीर बँको संकटांत सांपडिल्ल्यो. आमी बँकिंग सॅक्टर घटमूट करपाक अनेक रिफॉर्म्स केले आनी आयज तेच खातीर आमच्यो बँको पुराय संवसारांतल्या मजबूत बँकां मदीं घटमूट बँको म्हणून उब्यो आसात. जेन्ना बँको घटमूट जातात तेन्ना आमची फॉर्मल इकॉनॉमीची ताकद वाडटा. सामान्य आनी मध्यम वर्गियांची जी गरज आसता ती पुराय करपाची तांक ह्या बँकांनी आसता. तांकां होम लोन जाय, व्हेकल लोन जाय, शेतकाऱ्यांक ट्रॅक्टर घेवपाक लोन जाय, तरणाट्यांक स्टार्टअप करपाक लोन, एड्युकेशन लोन, विदेशांत वचपाक लोन, ह्यो सगळ्यो गजाली सहज शक्य जातात. म्हाका खोस जाता की आयज पशुपालक आनी नुस्तेमारी भाव लेगीत बँकांचो लाव घेतात. म्हाका आनिकूय खोस जाता की लाखांनी फेरीवाले म्हजे भाव आयज बँकांचो लाव घेवन विकासाची पावलां मारीत आसात. आमच्या लघु उद्योजकांक ह्योच बँको व्हड आदाराच्यो थारतात. तांकां दर दिसा लागपी पयशांची गरज ह्योच बँको पुराय करतात. इश्टानो, आमच्या देशाक आजादी तर मेळ्ळी, पूण लोकांक एक तरेच्या मायबाप कल्चरांतल्यान फुडें वचचें पडलें. सरकारा कडेन मागत रावप, हात पसरत रावप, कोणाचे तरी गुणगान गायत कामां करीत रावप, हेंच कल्चर डेव्हलप जाल्लें. आयज आमी गव्हर्नन्सचो हो मॉडेल बदलून उडयला. सरकार आयज आपूण जावन लाभार्थी, हितार्थी हांचे लागीं वता. आयज सरकार आपूण जावन तांच्या घरांत रांदपाचो गॅस सिलिंडर पावयता, तांच्या घरांत उदक पावयता, वीज पुरवण धाडटा,
तांकां आर्थीक मदत दिवन विकासाच्या नव्या आयामा खातीर प्रेरणा दिता. आयज सरकार आपूण जावन तरणाट्यांच्या स्कील डेव्हलपमेंटा खातीर अनेक पावलां उबारता. इश्टानो, व्हडले रिफॉर्म्स करपाक आमचो सरकार कटिबद्ध आसा आनी ह्याच मार्गान आमी देशाची प्रगती साधूंक जाय. देशांत नव्यो वेवस्था तयार जातात. देशाक मुखार व्हरपा खातीर कितल्योश्योच येवजण्यो निरंतर चालूच आसात आनी नवे सिस्टमचेर देशाचो भरवसो वाडत आसा, निरंतर वाडत आसा. आयचो 20-25 वर्सांचो तरणाटो जेन्ना 12-15 वर्सांचो भुरगो आशिल्लो ताणें हो बदल आपल्या दोळ्यांनी पळयला. 10 वर्सां भितर ताच्या सपनांक आकार मेळ्ळा, एक दिका मेळ्ळा आनी ताचे मदीं आत्मविश्वासान एक नवी चेतना जागी जाल्या. आयज भारता कडेन पळोवपाची पुराय संवसाराची नदर बदल्ल्या. आयज संवसारांत तरणाट्यांक संदी दिवपी दारां उक्तीं जाल्यात. रोजगाराच्यो इतल्यो संदी आझादीच्या इतल्या वर्सांनी येवन आशिल्ल्यो त्यो आयज तांच्या दारांत उब्यो आसात. शक्यता वाडत आसात, नव्यो संदी चलून येतात. देशाच्या तरणाट्यांक आयज चांचपडत चलपाची गरज ना. व्हडली मोख तांच्यांनी सोंपेपणान सादूं येता. हांव सांगूं सोदतां, भारता खातीर हो गोल्डन इरा जावन आसा. वैश्वीक परिस्थितींच्या तुलनेतूय पळयात, हो गोल्डन इरा आसा. हो आमचो सुवर्ण काळखंड आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ही संद आमी सोडूंक फावना. हेच संदीचो लाव घेवन आमची सपनां आनी संकल्प घेवन मुखार वचुया आनी विकसीत भारत 2047चें सपन पुराय करुया. आमी बेडयो तोडून मुखार आयल्यात. आयज टुरिजम क्षेत्र जावं, MSMEचें क्षेत्र आसूं, एड्युकेशन जावं, हेल्थ सॅक्टर जावं, ट्रान्सपोर्ट क्षेत्र जावं, शेती वेवसाय जावं, सगळ्या सॅक्टरांत एक नवी आधुनीक सिस्टम तयार जाल्या. आमी विश्वासांतल्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस मुखार दवरून आमच्या देशाक आमी मुखार व्हरूंक सोदतात. प्रत्येक सॅक्टरान आधुनिकतेची गरज आसा, नविनीकरणाची गरज आसा, टॅक्नॉलॉजी जोडपाची गरज आसा आनी दर सॅक्टरान नवे नीती खातीर ह्या सॅक्टराक नवी ताकद मेळटा. आमच्यो सगळ्यो आडखळी पयस वचूं आनी समर्थपणान आमी मुखार सरूं, हीच दिका आमी आपणावया. आमची सपनां पुराय जावं, सिद्धी प्राप्त करपाचे दिकेन आतां आमकां चलूंकूच जाय. आयज 10 कोटी वयर आमच्यो भयणी विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रूप कडेन जोडिल्ल्यो आसात. हे गजालीचो आमकां गर्व आसा. सामान्य परिवारांतल्यान आयिल्ल्यो ह्यो महिला आयज आर्थीक नदरेन आत्मनिर्भर जाल्यात आनी जेन्ना बायलो आर्थीक नदरेन आत्मनिर्भर जातात तेन्ना घरांतल्या निर्णय प्रक्रियेंत त्यो महत्वाची भुमिका घेतात. ही एक खूब व्हडल्या सामाजीक परिवर्तनाची गवाय थारता. हे गजालीचो म्हाका गर्व आसा. तेच वांगडा हेय गजालीचो म्हाका गर्व आसा की आमचे CEO आयज संवसारभर आपलें वर्चस्व गाजयतात. एके वटेन म्हाका खोशी जाता की आमचे CEO पुराय विश्वांत आपलें नांव गाजयता आनी एके वटेन विमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रूपच्यो 1 कोटी बायलो लखपती दीदी जातात. म्हजे खातीर ही एक व्हड गर्व करपाची गजाल आसा. आतां आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक 10 लाखांवेल्यान 20 लाख दिवपाचो निर्णय घेतला. आतां मेरेन 9 लाख करोड रुपया ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मेळ्ळ्यात, जाच्या आदारान ती आपल्यो अनेक गरजो भागयतात. मोगाळ देशवासियांनो, तरणाट्यांनी हांगा लक्ष दिवचें की स्पेस सॅक्टर हो आमचो फ्युचर जावन आसा. आमी ताचेरूय भर दितात. स्पेस सॅक्टरान आमी खूब रिफॉर्म्स केल्ले आसात. ज्या बंधनांनी आमी स्पेस सॅक्टर बांदून दवरिल्लो तो आमी आतां उक्तो केला. आतां शेकड्यांनी स्टार्टअप स्पेस सॅक्टरान येवंक लागल्यात. स्पेस सॅक्टर वायब्रंट जावंक लागला. भारताक एक शक्तिशाली राष्ट्र घडोवपाक हो एक महत्वाचो घटक आनी आमी हाका दूरदृश्टींतल्यान घटसाण दितात. आयज प्रायवेट सॅटेलायट्स आनी प्रायवेट रॉकेट लॉन्च जातात, ही अभिमानाची गजाल. आयज हांव सांगूंक शकता, जेन्ना देशाची नीत सारकी आसता आनी नियत सारकी आसता, तशेंच पुराय समर्पणान राष्ट्राचें कल्याण होच मंत्र आसता, तेन्ना निश्चितूच ताचे परिणाम प्राप्त जातात. मोगाळ देशवासियांनो, आयज देशांत नव्यो संदी चलून आयल्यात. तातूंत आनीक 2 गजालींची भर हांव घालतां जाणी विकासाक गती दिल्या.
पयलीं म्हळ्यार आधुनीक इन्फ्रास्ट्रक्चराची निर्मणी. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर आधुनीक करपाचे नदरेन मोठें पावल उबारलां. आनी दुसरे वटेन सामान्य मनशाचे जिणेंत आयिल्ल्यो बाधा, ईज ऑफ लिव्हिंगचें आमचें सपन आसा ताचेरूय आमी तितलीच भर घाल्या. फाटल्या एका दशकांत अभूतपूर्व इन्फ्रास्ट्रक्चरचो विकास जाल्लो आसा. रेल जावं, रोड जावं, एअरपोर्ट जावं, पोर्ट जावं, गव्हर्मेंट कनेक्टिविटी जावं, गांवांत स्कूल उगडप जावं, जंगलांनी स्कूल उगडपाचें जावं, हॉस्पिटल बांदप जावं, आरोग्य मंदिर जावं, मेडिकल कॉलेज जावं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जावं, 60,000 परस चड अमृत सरोवर जावं, 2 लाख पंचायतींनी ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क जावं, 4 कोटी घरां जंय गरिबांक आसरो मेळटा, 3 कोटी नवी घरां बांदपाचो आमचो संकल्प जावं, आमचो पूर्वी भारत म्हळ्यार नॉर्थ इस्टचो मुद्दो आयज इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर नवी वळख थारला. आनी आमी जो बदल दाखयला ताचो सगळ्यांत व्हडलो लाव त्या वर्गांक जाला जंय ग्रामीण रस्ते तयार जाल्यात. दलीत जावं, पिडीत जावं, वंचीत जावं, सोशीत जावं, आदिवासी जावं, दोंगर दर्यांनी रावपी जावं, आमी तांच्यो सगळ्यो गरजो भागयल्यात. आमच्या नुस्तेकार भावनांच्यो गरजो पुराय करपाक, पशुपालकांची जीण सुदारपाक एक प्रकारचो सर्वांगीण विकासाचो प्रयत्न आमी करीत आयल्यात. हाचो सगळ्यांत मोठो लाव आमच्या तरणाट्यांक जाता. तांकां नव्यो नव्यो संदी मेळटात, नव्या क्षेत्रांत पावल दवरपाची संद मेळटा आनी होच सगळ्यांत व्हडलो रोजगार तांकां मेळटा. आमचो मध्यमवर्गीय परिवार तांकां क्वॉलिटी ऑफ लायफची स्वाभावीक अपेक्षा आसता आनी ती पुराय करपाची आमची जापसालदारकी थारता. 2047चें विकसीत भारताचें सपन साकार जातलें तेन्ना सामान्य मनशाचे जिणेंत सरकाराची दखल कमी जातली. हो एक हावेस हाचे फाटल्यान आसा. जंय सरकाराची गरज आसा थंय उणाव नासतलो अशे तरेचे वेवस्थेक आमी कटिबद्ध आसात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी ल्हानांतल्या ल्हान गजालींची दखल घेतात आनी ती पुराय करपाचे दिकेन वावुरतात. मागीर ती गरिबाच्या घरांतली चूल जावं वा गरिबाचे आवयक केन्ना उपाशी न्हिदचें पडचें न्हय आनी हाचे खातीर मुक्तिलाट येवजण आमी चालीक लायल्या. वीज, उदक आनी गॅस आतां सॅच्युरेशन मोडाचेर आसात आनी जेन्ना आमी सॅच्युरेशनाची गजाल करतात तेन्ना ती 100% आसता. जेन्ना सॅच्युरेशन जाता तेन्ना ताका जातीयवादाचो रंग लागना, पंथीयवादाचो रंग लागना. थंय जाता सबका साथ सबका विकास होच मंत्र. लोकांचे जिणेंत सरकाराची दखल उणी जावची हे दिखेन आमी सगळे कंप्लायन्सीस पयस केल्यात. आमी देशवासियां खातीर 1,500 परस चड कायदे रद्द केल्यात, कारण कायद्याचे चौकटींत गरीब घुसपुचो न्हय. ल्हान ल्हान गुन्यांवां खातीर बंदखणींत उरपी कितलेशेच कायदे आमी रद्द केल्यात. आयज आमी ज्यो आझादीच्या विरासतीच्यो गजाली करतात, वर्सांनी आमचे कडेन जे क्रिमिनल लॉ आशिल्ले तांच्या जाग्यार आमी नवे क्रिमिनल लॉज जे न्याय संहितेंत बसतात आनी नागरिकांक न्याय मेळटा तेच घटमूट केल्यात. ईज ऑफ लिव्हिंग दिवपाक देशव्यापी मिशन आमी राबोवया. दर पावण्यार हांव सरकारी प्रतिनिधींक आव्हान करता, हांव जनप्रतिनिधींक आव्हान करता ईज ऑफ लिव्हिंगचे दिकेन पावलां मारची. आमच्या तरणाट्यांक आनी प्रोफेशनल्सांक हांव आव्हान करता की ज्या ज्या जाग्यार तुमकां अडचणी येतात ताचे बाबतींत सरकाराक चिटी बरोवच्यो. सरकाराक सांगात की ह्या ह्या कामांत अडचण येता, हांव त्यो पयस करपाक फुडें येतलो. तुमचो हो सरकार संवेदनशील आसा, मागीर तो राज्य सरकार जावं वा केंद्र सरकार. प्रत्येक स्तराचेर एक संस्था आसतली जी ह्यो अडचणी पयस करूंक शकतली. गव्हर्नन्सांत रिफॉर्म्स हाची आमकां विकसीत भारत 2047चें सपन साकार करपाक मदत जातली. सामान्य मनशाचे जिणेंतले प्रश्न सुटावे जायत रावतले. नागरिकांक सन्मान मेळटलो, डिग्निटी ऑफ सिटिझन्स. कोणाक म्हणचें पडचें ना की हो तर म्हजो हक्क आशिल्लो, म्हाका मेळूंक नासलो. सरकारी गव्हर्नन्सांत डिलिव्हरी सिस्टम आनिकूय घटमूट जावपाक जाय. जेन्ना देशांत रिफॉर्म्सच्यो गजाली करतात, देशांत आयज उणेंच म्हळ्यार 3 लाख संस्था काम करतात. पंचायत जावं, नगरपंचायत जावं, नगरपालिका जावं, महानगरपालिका जावं, युनियन टेरिटरी जावं, स्टेट जावं, डिस्ट्रिक्ट जावं, ल्हान व्हड 3 लाख संस्था आसात.
हांकां सगळ्यांक हांव आव्हान करता की तुमी वर्सांतल्यान आपल्या स्थराचेर 2 रिफॉर्म्स करचे. तातूंतलो एक पंचायत आसूं वा राज्य स्तरावेलो आसूं, फक्त एका वर्सांत 2 रिफॉर्म्स. तुमी पळयात, एका वर्सांत आमी सुमार 30 लाख रिफॉर्म्स करूंक शकतात. जेन्ना 30 लाख रिफॉर्म्स जातले तेन्ना सामान्य मनशाचो विश्वास कितलो वाडटलो, ताची शक्त राष्ट्राक उंचेल्या पांवड्यार व्हरपाक कितली उपेगी थारतली. आनी म्हणूनच आमी आमच्या स्थरार बदल हाडपाक मुखार येवया, हिम्मत घेवन मुखार येवया. सामान्य मनशाक ल्हान ल्हान गजालींतूय त्रास जातात. पंचायत स्तराचेरूय ताका आडमेळी येता. ह्या आडमेळी पसून तांकां आमी मुक्त करुया. अशें केल्यारूच आमी आमची सपनपुर्ती करूंक पावतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज देश पुराय आकांक्षांनी भरिल्लो आसा. नव्यो सिद्धी आपणावपाक सोदता, नव्या नव्या शिखरांचेर पावल दवरूंक सोदता. आनी म्हणूनच आमचो यत्न आसा की प्रत्येक सॅक्टरांत आमी गतीन काम करुया, तेज गती दिवया आनी प्रत्येक सॅक्टरांत नवी संद तयार करुया. दुसरें, ह्या बदलत्या वेवस्थेक जो सपोर्टीव इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराक आमी बदल करून तो घटमूट जावपाक मदत करुया. आनी तिसरी गजाल, नागरिकांक मेळपी मूलभूत सुविधांक आमी प्राधान्य दिवचें. आमच्या देशवासियांच्यो आकांक्षा आसा, तांचे एस्पिरेशन्स आसात. तरणाट्यांची उर्जा आमच्या देशाच्या सामर्थ्या कडेन जोडून आमी मुखार सरपाक सोदतात. म्हाका विश्वास आसा की रोजगार आनी स्वयंरोजगारचे दिकेन आमी काम केलां. प्रत्येक मनशाची येणावळ वाडोवपाचे दिकेन आमी यशस्वी जाल्यात. ग्लोबल ग्रोथांत भारताचें योगदान व्हड आसा. भारताचो एक्सपोर्ट वाडत आसा. विदेश मुद्रा भांडार वाडत आसा. पयलीं परस दुपेटीन वाडला. ग्लोबल संस्थानांचो भारताचेर विश्वास वाडला. म्हाका विश्वास आसा भारताची दिका सारकी आसा, भारताची गती तेज आसा आनी भारताच्या सपनांनी सामर्थ्य आसा. पूण हाचेच वांगडा संवेदनशीलतेचो आमचो मार्ग आमचे खातीर उर्जामय चेतना जागी करता. मनोभाव आमच्या कार्याची शैली जावन आसा. समभाव जाय तसोच ममभाव जाय, ताका घेवनूच आमी मुखार वतात. इश्टानो, जेन्ना कोरोनाचो काळ हांव याद करता तेन्ना कोरोनाचे वैश्वीक महामारीचे मजगती सगळ्यांत तेजींत इकॉनॉमीक वाडोवपी देश आसलो भारत देश. तेन्ना कळटा की आमची दिका सारकी आसा. जेन्ना जात पात मत पंथ कुशीन दवरून हर घर तिरंगा लायतात तेन्ना दिसता की देशाची दिका सारकी आसा. आयज पुराय देश तिरंगा जाला. हर घर तिरंगा आसा. ना जात ना पात ना ऊंच नीच, आमी सगळेच भारतीय. हीच तर आमचे दिकेची ताकद आसा. जेन्ना आमी 25 कोटी लोकांची गरिबी समूळ नश्ट करतात तेन्ना आमचो विश्वास पक्को जाता की आमी आमची गती सारकी मेंटेन केल्या आनी सपनांक साकार करप आतां पयस ना. जेन्ना 100 परस चड आकांक्षी जिल्हे एकमेकां भितर सर्त करतात, बरोबरी करतात, तेन्ना आमकां दिसता आमची दिका आनी गती ही दोनूय सामर्थ्यवान आसा. PM जनमन येवजणे वरवीं आमच्या त्या आदिवासी वांगड्यांक ज्या येवजणेचो लाव मेळटा तांची लोकसंख्या खूब ल्हान आसा. पूण पयशिल्ल्या आनी खाची कोनशांतल्या वाठारांनी ल्हान ल्हान समुदायांनी जे लोक रावतात, आमी तांचो सोद घेतला, तांचो विचार केला. जेन्ना आमी संवेदनशीलतायेन काम करतात, खूब धादोसकाय भोगता. काम करपी बायलां खातीर पेड मॅटर्निटी लीव्ह 12 सुमानांतल्यान वाडोवन 26 सुमान करतात तेन्ना आमी फकत अस्तुरेचो सन्मानूच करता इतलेंच न्हय, तर अस्तुरे प्रती संवेदनशीलतायेचो भाव घेवनूच निर्णय घेतात. अशेंच न्हय तर ताच्या कुसवेंत जे भुरगें आसा ताका एक बरो नागरीक करपा खातीर जे आवयचें योगदान लागता तातूंत सरकार आडमेळी थारचें न्हय, ह्या संवेदनशीलतायेच्या भावनेंतल्यान तो निर्णय घेतात. जेन्ना म्हज्या दिव्यांग भाव भयणां खातीरचे भारताच्या सायन लँग्वेजीचो मुद्दो येता तेन्ना सुगम्य भारत अभियान आसूं, तांकां दिसता की आपल्याकूय प्रतिश्ठा आसा आनी सन्मान मेळटा. ह्या देशाचो नागरीक आपल्याक मानाच्या भावनेंतल्यान पळयता आनी पॅरा ऑलिंपिकांत आमचे खेळगडे आपले बळगे दाखोवपाक लागल्यात. तेन्ना अशें दिसूंक लागता की हो जो म्हजो मम भाव आसा, आमचो सगळ्यांचो मम भाव आसा, ताची शक्त दिसून येता.
आमच्या ट्रान्सजेंडरांच्या समाजाप्रती आमी जे संवेदनशीलतायेच्या भावनेंतल्यान निर्णय घेवंक लागल्यात, आमी नवे नवे कायदे करूंक लागल्यात, तांकां मानाचें जिवीत दिवपाचे यत्न करूंक लागल्यात, तेन्ना बदल घडोवन हाडपाची आमची दिका योग्य आसा अशें दिसून येता. सेवाभावान केल्ल्या ह्या वावरांत वेगवेगळ्या मार्गांनी आमी चलत आसात. ताचो स्पश्ट फायदो आमकां ताच्या परिणाम रुपान दिसूंक लागला. 60 वर्सां उपरांत सतत तिसरे फावट तुमी आमकां देशाची सेवा करपाची संद दिल्या. म्हज्या 140 करोड देशवासियांनो, तुमी जो आशिर्वाद दिला त्या आशिर्वादांत म्हजे खातीर एकूच संदेश आसा: जन जन की सेवा. दर एका घराब्याची सेवा, सगळ्या मळांची सेवा आनी सेवाभावान समाजाचें बळगें सांगातान घेवन उदरगतीच्यो नव्यो तेंगश्यो गांठप, 2047 विकसीत भारताचें सपन बाळगीत मुखार सरप, तोच एक संदेश घेवन आयज लाल किल्ल्या वयल्यान आमकां आशिर्वाद दिवपी कोट्यान कोटी देशवासियांचो हांव मान बागोवन उपकार आठयतां. हांव तांचे प्रती नतमस्तक आसा आनी हांव तांकां विश्वास दितां, ह्यो नव्यो तेंगश्यो गांठपाक नव्या उर्बेन मुखार सरपाची गरज आसा. जें घडून गेलां तातूंतूच धादोशी जावन बसपी आमी न्हय. तें आमच्या संस्कृतायेंत ना आनी आनीक कितें करपा खातीर, आनीक मुखार सरपा खातीर आनी आनीक नव्यो तेंगश्यो गांठपा खातीर आमी मुखार सरूंक सोदतात. उदरगतीक, समृद्धीक, सपनां साकार करपी संकल्पांक खातीर जीण सारप हो आमचो स्वभाव करूंक सोदतात, देशवासियांचो स्वभाव करूंक सोदतात. म्हजे मोगाळ देशवासियांनो, आयज नवे शिक्षणीक धोरणांत चडशा राज्यांनी व्हडा प्रमाणांत नवीं पावलां उबारल्यात. 21व्या शेंकड्याच्या अनुरूप आमचे शिक्षणीक वेवस्थेक जे आमी बळगें दिवंक सोदतात आनी विकसीत भारताचें सपन पुराय करपा खातीर आमी ज्या तरेचें मनीसबळ तयार करूंक सोदतात, नवें शिक्षणीक धोरण ह्या संदर्भान एक म्हत्वाची भुमिका निभयतलें. म्हज्या देशाच्या तरणाट्यांक नाविलाजान विदेशांनी वचून शिकचें पडटा हें म्हाका आतां मान्य ना. मध्यमवर्गीय कुटुंबांतले लाखांनी करोडोनी पयशे भुरग्यांक विदेशांत शिकोवपा खातीर खर्च जातात. आतां आमी हांगा अशी शिक्षणीक वेवस्था विकसीत करूंक सोदतात जाचे वरवीं म्हज्या देशाच्या तरणाट्यांक विदेशाक वचपाची गरज पडची ना. म्हज्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांक लाखांनी कोट्यांनी पयसो खर्च करचो पडचो न्हय. इतलेंच न्हय तर अशा संस्थेची निर्मणी जावची की विदेशांतले भारता वटेन वळचें. आतांच आमी बिहारांत आमचो गौरवप्रद इतिहासाचें प्रतीक नालंदा विद्यापीठाची पुनर्निर्मणी केल्या. परत एक फावट नालंदा विद्यापीठान आपलें कार्यान्वयन सुरू केलां, पूण आमकां शिक्षणीक क्षेत्रांत परत एक फावट शेंकड्यांनी वर्सां पोरण्या त्या नालंदाचें चैतन्य जागोवचें पडटलें. तें नालंदा चैतन्य जगचें पडटलें. त्या नालंदा चैतन्यांतल्यान व्हडा विश्वासान विश्वाच्या गिन्यान परंपरेक नवी चेतना दिवपाचें काम आमकां करचें पडटलें. म्हाका खर विश्वास आसा, नवे शिक्षणीक धोरणान आवय भाशेक भर दिला. हांव राज्य सरकारांक सांगूंक सोदतां, हांव देशांतल्या सगळ्या संस्थांक सांगूंक सोदतां की भाशेक लागून आमच्या देशांतल्या सर्जनशीलतायेक आडमेळ येवंक फावना. भाशेन आडखळ निर्माण करूंक जायना. आवय भाशेचें सामर्थ्य आमच्या देशांतल्या गरिबान गरीब आवयच्या पुताक लेगीत सपनां साकार करपाची शक्त दिता आनी हाका लागून आमी आमच्या आवय भाशेंत शिक्षण, जिवितांत आवय भाशेची सुवात, कुटुंबांत आवय भाशेची सुवात ताचेर आमकां भर दिवची पडटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जे तरेन आयज जगांत बदल पळोवपाक मेळटात, कुशळटायेचें म्हत्व तें वाडूंक लागलां आनी आमी कुशळटायेक आनीक नवें बळगें दिवंक सोदतात आनी इंडस्ट्री 4.0क मतीन दवरून आमी स्कील डेव्हलपमेंट करूंक सोदतात. आमी जिविताच्या सगळ्या मळार, शेती मळार आमची तांक वाडोवपा खातीर कौशल्य विकासाची आस्त बाळगितात. आमी आमच्या नितळसाणीच्या मळार तातूंत लेगीत एक नव्या कौशल्य विकासाचेर भर दिवंक सोदतात आनी आमी स्कील इंडिया कार्यावळीक हे फावटी खूब व्यापक तरेन घेवन आयल्यात. अर्थसंकल्पांत लेगीत हाचे खातीर व्हड तरतूद केल्ली आसा. ह्या अर्थसंकल्पांत इंटर्नशिपाचेर आमी भर दिला. ताचे वरवीं आमच्या तरणाट्यांक अणभव मेळचो आनी तांक वाडची आनी बाजारांत तांची तांक दिसून नदरेक येवचें अशे तरेन हांव स्कील तरणाट्यांक तयार करूंक सोदतां.
आनी इश्टानो, आयज जगातली परिस्थिती पळयल्यार हांव स्पश्टपणान म्हणूंक शकता की भारताचे कौशल्यवान मनीसबळ, आमचे जे कौशल्यवान तरणाटे आसात, तांणी वैश्वीक रोजगार मळार आपलो शेक गाजोवचो, आमी हो ध्येय घेवन मुखार सरतात. इश्टानो, जग वेगान बदलत आसा. जिविताच्या दर एका मळार विज्ञान आनी तंत्रगिन्यानाचें महत्व वाडत आसा. आमी विज्ञानाचेर भर दिवपाची गरज आसा आनी हांवें पळयलां चंद्रयानाचे सफळताये उपरांत आमच्या शाळा आनी महाविद्यालयांनी विज्ञान आनी तंत्रगिन्याना प्रती एक नवें वातावरण निर्माण जालां, नवी अभिरुची वाडल्या. तेन्ना आमच्या शिक्षणीक संस्थांनी ही जी मानसिकता वाडल्या ताका पोशक वातावरण दिवपाक मुखार सरचें पडटलें. भारत सरकारानूय संशोधनाक आदार दिवपाचेर आनीक भर दिल्या. आमी चडांत चड चेअर्स स्थापीत केल्यात. आमी नॅशनल रिसर्च फावंडेशन स्थापीत करून आमी ताका एक कायदेशीर स्वरुपांत हाडून स्थायी रुपान एक वेवस्था विकसीत केल्या, जाचे वरवीं संशोधना खातीर सतत स्फूर्त मेळची आनी हें संशोधन संस्थेन तें काम करचें. व्हडा अभिमानाची गजाल आसा की अर्थसंकल्पांत 1,00,000 करोड रुपया रिसर्च आनी इनोव्हेशना खातीर आमी दिवपाचें थारायलां, जाचे वरवीं आमच्या देशांतल्या तरणाट्यांच्यो ज्यो आयडियाज आसात त्यो आयडियाज प्रत्यक्षान साकार करूंक शकतले. इश्टानो, आयज लेगीत आमच्या देशांत वैजकी शिक्षणा खातीर आमची भुरगीं भायर वतात. हातूंत चडशे लोक मध्यमवर्गीय कुटुंबांतले आसात. तांचे लाखांनी कोट्यांनी रुपया खर्च जातात आनी ताचे उपरांत आमी फाटल्या 10 वर्सांनी वैजकी सिटांक सुमार 1,00,000 हातूंत वाड केल्यात. आयज हांव सुमार 25,000 तरणाटे दर वर्सा विदेशांनी वैजकी शिक्षणा खातीर वतात. अशा देशांनी तांकां वचचें पडटा. केन्ना केन्ना हांव चिंतून अजापीत जाता आनी हाका लागून आमी थारायल्या फुडल्या 5 वर्सांनी वैजकीय क्षेत्रांत 75,000 नवी सिटां निर्माण करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, विकसीत भारत 2047 हें एक स्वस्थ भारत लेगीत आसूंक जाय. आनी जेन्ना स्वस्थ भारत आसतलें ताचे खातीर आयज जीं भुरगीं आसात तांच्या पोशणाचेर आयच्यानूच लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हाका लागून आमी विकसीत भारताची जी पयली पिळगी आसा तांचेर खासा लक्ष दिवन आमी पोशणा खातीर एक अभियान सुरू केलां. आमी राष्ट्रीय पोषण अभियान सुरू केलां. पोशणाक आमी प्राथमिकताय दिल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचे कृशी वेवस्थेक ट्रान्सफॉर्म करपाची खूब गरज आसा. काळाचे गरजे प्रमाण आमी शेकड्यांनी वर्सां सावन जे परंपरेच्या अधीन आसात, जातून आमकां बांदून दवरिल्ले आसात, तातूंतल्यान सुटका मेळोवची पडटली आनी ताचे खातीर आमी आमच्या शेतकारांक आदारूय दीत आसात. आमी तांकां ट्रान्सफॉर्म करपाच्या दिशेन सतत वावर करीत आसात. आयज शेतकारांक तंत्रगिन्यानाचो तेंको मेळटा. शेतकार जे उत्पन्न करतात ताचे मोलावणे खातीर आमी वावुरतात. सगळे कडेन सुरवाती सावन अखेर मेरेन हँड होल्डिंगाची सोय जावचे खातीर मार्केटिंगाची तरतूद करपाचे दिशेन आमी वावुरतात. आयज जेन्ना भूंयमाये खातीर पुराय जग चिंतेस्त आसा, जे तरेन आमचे भूंयमायेची भलायकी इबाडीत आसा, आमचे भूंयमायेची उत्पन्न करपाची तांक सोंपत चल्ल्या, कमी जायत चल्ल्या, असल्या वेळार हांव म्हज्या देशाच्या लाखांनी शेतकामत्यांचे उपकार आठोवंक सोदतां, जांणी नैसर्गीक शेती आपणायल्या आनी आमच्या भूंयमातेची सेवा करपाची जबाबदारी घेतल्या. आनी हे फावट अर्थसंकल्पांत लेगीत आमी नैसर्गीक शेतकामांक बळ दिवपा खातीर साबार व्हड येवजण्यां वरवीं व्हड अर्थसंकल्पीय तरतूद लेगीत केल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना हांव वैश्वीक परिस्थिती पळयता तेन्ना पुराय जग होलिस्टीक हेल्थ कॅराच्या दिशेन वळिल्लें पळोवंक मेळटा. आनी तेन्ना तांचें ऑर्गेनीक खाण ही तांची पयली पसंत जाल्या. आयज जगा खातीर ऑर्गेनीक खाणाची जर कोणूय फूड बास्केट जावंक शकता जाल्यार तो म्हज्या देशाचो शेतकार करूंक शकता, म्हजो देश जावंक शकता. आनी हाका लागून आमी येता त्या दिसांनी हें सपन बाळगून मुखार सरपाक सोदतात, जाचे वरवीं ऑर्गेनीक खाणाची जी जगाची मागणी आसा त्या ऑर्गेनीक खाणाचे बास्केट आमचो देश कसो जावं येता, शेतकारांचें जिवीत सोंपें जावंक गांवांनी उत्कृश्ट दर्जाची इंटरनेट जोडणी मेळची, शेतकारांक भलायकी सुविधा मेळच्यो, शेतकाराच्या भुरग्यांक शिकपा स्मार्ट शाळा उपलब्ध जावच्यो, शेतकारांच्या भुरग्यांक रोजगार मेळचो ल्हान ल्हान शेताच्या कुडक्याचेरूय. पुराय कुटुंबाचें जगप खूब कठीण जावंक लागलां तेन्ना तांच्या तरणाट्यां खातीर तें कौशल्य मेळचें, जाचे वरवीं
तांकां रोजगाराची नवी साधनां मेळची, तांचे नवे प्रयत्न आमी करीत आसात. फाटल्या वर्सांनी बायलांच्या नेतृत्वा खाला विकासाच्या मॉडेलाचेर आमी वावर केला. इनोव्हेशन आसूं, रोजगार आसूं, एंटरप्रिनरशीप आसूं, दर मळार बायलां पावलां मारीत आसात. फकत भागीदारी वाडटा अशें ना, बायल फुडारपण लेगीत करीत आसात. आयज साबार मळाचेर आमच्या रक्षा मळार पळयात, आमची एअरफोर्स, आमची आर्मी, आमची नेव्ही आसूं, आमचे स्पेस सॅक्टर आसूं, आयज आमच्या बायलांची आमी तांक पळोवंक शकतात. पूण दुसरे वटेन देशा खातीर कांय चिंता करपाच्योय गजाली आसात. आनी आयज हांव लाल किल्ल्या सावन परत एक फावट म्हजी खंत व्यक्त करूंक सोदतां. एक समाज ह्या नात्यान आमकां गंभीरतायेन चिंतचें पडटलें. आमची आवय, भयणां, चलयांचेर जे अत्याचार जायत आसात, ताचे प्रती देशांत जो आक्रोश आसा, सामान्य मनशाचो जो आक्रोश आसा, त्या आक्रोशाक हांव अणभवूंक शकता. हाका आमच्या देशाक, समाजाक, राज्य सरकारांक गंभीरतायेन घेवचें पडटलें. बायलां आड अपराधांची बेगिनांतल्या बेगीन चवकशी जावची, राक्षसी कृत्यां करतल्यांक बेगिनांतल्या बेगीन खर ख्यास्त जावची, हें समाजांत विश्वास निर्माण करपा खातीर गरजेचें आसा. की जेन्ना बलात्कार सारकिलो अत्याचार बायलांचेर घडटा तेन्ना ताचेर खूब भासाभास जाता, ताचो प्रसार जाता, प्रसार माध्यमांचेर हो विशय हावी जाता. पूण जेन्ना असल्या राक्षसी वृत्ती आशिल्ल्या व्यक्तींक ख्यास्त जाता तेन्ना ताची बातमी खंयच दिश्टी पडना, ती खंयच्या तरी खाचींक पडून उरता. आतां ही काळाची गरज आसा की जांकां ख्यास्त जाल्या ताचीय व्यापक चर्चा जावची, जाचे वरवीं असले पाप करपी लोकांच्या मनांत भंय निर्माण जावचो की पाप करतल्यांक फाशी लेगीत मेळूं येता. आनी म्हाका दिसता हो भंय निर्माण करप खूब गरजेचें आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत अशी एक संवय जावन गेल्या की आमी स्वभावान देशाक कमी लेखतात. हो गर्व भावाचो उणाव कळना कित्या खातीर तें आमच्या मनांत भरसला. केन्ना केन्ना जर उसरा पावले जाल्यार ते भारतीय अशेंय आमी लज नासतना म्हणून वतात. देशाक आमी ह्या गजालींतल्यान भायर हाडपाक यश मेळयलां. एका काळार अशें म्हणटाले की खेळणी लेगीत भायर सावन येतात. आमी तेय दीस पळयल्यात. आयज हांव गर्वान सांगूंक सोदतां की म्हज्या देशांत निर्माण जाल्ली खेळणी जगांतल्या बाजारांनी आपली एक व्हड सुवात मेळोवन आसा. आमची खेळणी निर्यात जावपाक लागल्यात. एक काळ आशिल्लो जेन्ना आमी मोबायल फोन आयात करताले. आयज मोबायल फोन उत्पन्न करपाचें एक इकोसिस्टम तयार जाल्या. तशेंच मॅन्युफॅक्चरींग हब तयार जाला. आनी आयज आमी मोबायल जगांत निर्यात करपाक लागल्यात. ही भारताची शक्त. इश्टानो, भविश्या वांगडा सॅमिकंडक्टर जुळिल्लो आसा, आधुनीक तंत्रज्ञान जुळिल्लें आसा, AI जुळिल्लो आसा. आमी सॅमिकंडक्टर धोरणाचेर वावर सुरू केला. दर एका उपकरणांत मेड इन इंडिया चीप कित्याक आसचें न्हय? कित्याक हें सपन म्हज्या देशाच्या तरणाट्यांनी पळोवचें न्हय? कौशल्य हांगा आसा. असल्या तरेचो सगळ्या संशोधनाचो वावर भारतांत जाता आनी उत्पादनूय जातलें. सॅमिकंडक्टराचें हें कामूय भारतांत जातलें आनी आमी जगाक एंड टू एंड सोल्युशन दिवपाची बळगें बाळगितात आनी आमी तें करतले. इश्टानो, आमी एक असो काळ पळयला 2G खातीर आमकां कसलो संघर्श करचो पडला. आयज दर एका उपकरणांत आमी पळयतात की आमी मुखार सरल्यात आनी आयज 5G ज्या वेगान पुराय देशांत पातळ्ळा, भारताच्या सुमारेक सगळ्याच वाठारांनी 5G पावला. 5G पसरवपांत आमी जगांत सगळ्यान मुखार आसात. आनी इश्टानो, आमी सांगलां ते प्रमाण आमी थांबचे नात. 5G मेरेनूच थांबोवप आमकां मंजूर ना. आमी आतां सावनूच 6Gच्या धोरणाचेर वावर करपाक लागल्यात आनी तातूंत लेगीत आमी जगांत शेक गाजयतले हें हांव विश्वासान सांगतां. म्हज्या मोगळात इश्टानो, डिफेन्स सॅक्टरांत आमकां संवय जाल्ली की ह्या मळाचो अर्थसंकल्प कितलोय वाडो तो निधी खंय वतालो हें कळनाशिल्लें. डिफेन्स बजेट विदेशांतल्यान खरेदी करपाक वतालो. आतां म्हजी इत्सा आसा की आमी आत्मनिर्भर जावचें आनी हांव आमच्या डिफेन्स फोर्सिसांचे काळजासावन उपकार आठयता. तांणी हजारांनी अशा वस्तूंची वळेरी थारायल्या जी ते विदेशांतल्यान हाडचे नात. राष्ट्रा खातीर जगप म्हळ्यार कितें हें आमकां आमच्या सैनिकांनी दाखयलां आनी हाका लागून डिफेन्स सॅक्टरांत आमी आत्मनिर्भर जायत आसात. आयज डिफेन्स उत्पादनांत भारतान आपलें नांव जोडलां आनी आयज हांव खोशयेन सांगूंक शकता की जो देश आपल्या डिफेन्साच्यो बारीक बारीक गजाली भायर सावन हाडटालो
तो आयज हळूहळू जगातल्या साबार देशांनी आमी जी डिफेन्साची इक्विपमेंट्स तयार करता ती आमी निर्यात करतात. आमी जगांत एक डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरींग हब म्हणून हळूहळू वयर सरपाक लागल्यात. आमी मॅन्युफॅक्चरिंगाच्या मळार प्राधान्य दिवपाक सोदतात जें रोजगारा खातीर खूब म्हत्वाचें आसा. आयज PLI येवजणेक खूब व्हड यश लाभलां. आयज FDI रिफॉर्म्सांत लेगीत आमकां खूब बळ दिला. MSNEक खूब व्हड बळ मेळ्ळां. नव्यो वेवस्थायो विकसीत जाल्ल्यान आमचे मॅन्युफॅक्चरिंगाचें बळ जगाचें मॅन्युफॅक्चरींग हब जावचें. ज्या देशा कडेन तरणाट्यांची तांक आसा आमी मॅन्युफॅक्चरींग मळार लेगीत इंडस्ट्री 4.0त आमी खूब मुखार वचपाक सोदतात आनी हाका लागून गरजेचें कौशल्य विकास ताचेरूय आमी भर दिला आनी कौशल्य विकासा खातीरूय आमी नवे मॉडेल्स तयार केल्यात. आमी जनभागीदारी जोडून घेतल्या जाचे वरवीं गरजे वेळार आमी कौशल्य विकसीत करूंक शकतले. आनी म्हाका विश्वास आसा हें हांव लाल किल्ल्या वयरसून तुमकां सांगता जेन्ना भारत इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंगाचो हब जातलो जग हाचे कडेन पळयतलें. आयज जगांतल्यो खूब व्हड कंपनी भारतांत निवेश करपाक सोदतात. वेंचणुके उपरांत म्हज्या तिसऱ्या कार्यकाळांत हें हांवें पळयलां की जितले लोक जे म्हजे कडेन मेळपाची मागणी करतात ते चडशे निवेशक आसात. जगभरचे निवेशक येवपाक सोदतात, भारतांत निवेश करपाक सोदतात. ही एक खूब व्हड भांगराळी संद आसा. हांव राज्य सरकारांक विनवणी करता की तांणी निवेशकांक आकर्शीत करपा खातीर स्पश्ट निती थारावच्यो. गुड गव्हर्नन्साचें आश्वासन दियात. कायदो सुवेवस्थेचें आश्वासन दिवचें. दर एक राज्य बऱ्या स्पर्धात्मक मानसिकतेन मुखार येवचें. राज्यां मदीं निवेशकांक आकर्शीत करपा खातीर स्पर्धा जावची. निवेशकां खातीर जाचे वरवीं जांच्या राज्यांत निवेशक येतले तांच्या राज्याच्या तरणाट्यांक थळाव्या रुपान संद मेळटली. रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो. धोरणांनी बदल हाडपाक जाय. संवसारीक गरजे प्रमाण राज्यांनी स्वताक परिवर्तीत करपाक जाय. जमिनीची गरज आसल्यार राज्यांनी लँड बँक निर्माण करपाक जाय. बऱ्या गव्हर्नन्सा खातीर गुड गव्हर्नन्स ह्या एकूच मुद्द्याचेर काम करपा खातीर राज्यां जितली सक्रीय आसतली तितलेच प्रयत्नशील आसतली. जे निवेशक येतले ते केन्नाच परत वचचे नात. फकत भारत सरकारा कडेन हें काम जावचें ना. राज्य सरकारांची खूब व्हड गरज आसा कारण जे प्रकल्प स्थापन जातले ते राज्यांनी स्थापन जातले. ताका दर दिसा दिसपट्टी कामा खातीर राज्यांची गरज आसता आनी हाका लागून हांव राज्यां कडेन विनवणी करता की जेन्ना पुराय विश्व भारता कडेन आकर्शीत जाता, जेन्ना पुराय विश्व भारतांत निवेश करपाक प्रतिबद्ध आसा तेन्ना हें आमचें दायित्व की आमी आमच्यो पोरण्यो संवयी सोडून स्पश्ट निती सयत मुखार येवचें आनी मागीर पळयात हे परिणाम तुमकां तुमच्या राज्यांत पळोवपाक मेळटले आनी तुमचें राज्य परजळटलें हाचो हांव तुमकां विश्वास दितां. इश्टानो, भारताची आपल्या बऱ्या गुणवत्ताये खातीर वळख जावची हें खूब गरजेचें. आतां आमी जगा खातीर डिझायनाच्या मळाचेर डिझायनींग इंडिया हाचेर आमी भर दिवपाक जाय. आमी भारतीय दर्जो हो संवसारीक दर्जो जावचो हाचे खातीर प्रयत्न करूंक जाय. इंडियन स्टँडर्ड इंटरनॅशनल स्टँडर्ड जातलें तेन्ना आमच्या दर एक वस्तूक सहजतायेन मान्यताय मेळटली आनी हें आमच्या उत्पन्नाच्या गुणवत्तेचेर आदारून आसतलें, आमच्या सेवेच्या दर्ज्याचेर आदारून आसतलें, आमच्या कार्यपद्दतीचेर आदारून आसतलें आनी हाका लागून आमकां गुणवत्तेचेर भर दिवन मुखार वचपाक जाय. आमचे कडेन टॅलंट आसा. डिझायनाच्या मळाचेर आमी जगाक खूब कितें दिवंक शकतात. डिझायन इन इंडिया हें आव्हान घेवन आतां आमकां मुखार वचपाक जाय. डिझायन इन इंडिया आनी डिझायन फॉर द वर्ल्ड हें सपन घेवन आमकां चलपाक जाय. हांव पळयतां की गेमींग विश्व हो एक खूब व्हडलो बाजार मुखार सरपाक लागला. पूण आयज लेगीत ह्या गेमींग विश्वाचेर प्रभाव चड करून ह्यो गेम्स निर्माण करपी लोक, उत्पन्न करपी लोक विदेशी आसात. भारता कडेन खूब व्हडली परंपरा आसा. आमी गेमिंगाच्या जगांत खूब तांक घेवन येवंक शकतात. जगांतल्या दर एका भुरग्याक आमच्या देशांत निर्माण जाल्ल्या गेमी कडेन आकर्शीत करपाक शकतात. म्हजी आस्त आसा की भारताची भुरगीं, भारताचे तरणाटे, भारताचे IT तज्ञ, भारताचे AI तज्ञ हे सगळ्यांनी गेमींग विश्वाचें फुडारपण करचें. खेळपांत न्हय तर गेमींग विश्वांत आमची उत्पन्नां पुराय जगांत पावूंक जाय आनी पुराय जगांत आमचे एनिमेटर्स काम करूंक शकतात. एनिमेशनाच्या विश्वांत आमचो शेक गाजोवंक शकतात.
आमी ते दिशेन काम करतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज जगांत ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज दर एका मळार चिंतेचो विशय आसा. भारतांत हे दिशेन जायतीं पावलां उबारल्या. आमी जगाक आश्वस्त करीत उतरांनी न्हय तर आमच्या कार्यांतल्यान मेळयिल्ल्या परिणामांतल्यान जगाक आश्वस्तूय केलां आनी अजापितूय केलां. आमी आसात जाणी सिंगल यूज प्लास्टिकाचेर निर्बंध घाल्यात. आमी रिन्युएबल एनर्जीचेर विस्तार केला. आमी रिन्युएबल एनर्जीक नवी शक्त दिल्या. पॅरीस एकॉर्ड याद आसा, ज्या देशांनी आपले लक्ष्य निर्धारीत केल्लें. आयज लाल किल्ल्या वयल्यान म्हज्या देशवासियांची शक्त जगाक दाखोवंक सोदता. G20 देशाचो समूह जे करूंक शकलो ना तें म्हज्या देशाच्या नागरिकांनी करून दाखयलें. म्हज्या देशवासियांनी करून दाखयलां. हिंदुस्थानांत करून दाखयलां. पॅरीस एकॉर्डांत ज्यो मोखी आमी थारायिल्ली त्यो मोखी वेळा पयलींच पुराय करपी जर G20 देशां मदीं कोणूय आसा जाल्यार ते एकमेव म्हजें भारत, एकूच म्हजें भारत आसा. आनी हाका लागून म्हाका ह्या सगळ्याचेर गर्व आसा. रिन्युएबल एनर्जीची मोख आमी पुराय केल्या. आमी 2030 मेरेन रिन्युएबल एनर्जीक 500 गिगावॉट मेरेन व्हरपाच्या मोखीचेर वावर करतात. कल्पना करूंक शकतात ही मोख कितली व्हडली आसा ती. जगभरचे लोक जेन्ना 500 गिगावॉट हें उतर आयकतात तेन्ना ते म्हजे कडेन अजापीत जावन पळयतात. पूण आयज म्हज्या देशवासियांक हांव पुराय आत्मविश्वासान सांगता की ही मोख आमी साध्य करतलेच. आनी हे आमच्या मनीसकुळाची सेवा करतले, आमच्या भविश्याची सेवा करतले, आमच्या भुरग्यांच्या परजळीत फुडाराची खात्री करतले. आमी 2030 मेरेन आमच्या रेल्वे खातीर नेट झिरो उत्सर्जनाची मोख घेवन चलतात. इश्टानो, PM सूर्यघर, मुक्त वीज येवजण हाका एक नवी शक्त मेळोवन दितली. आनी ह्या बदलावाचें फळ म्हज्या देशांतल्या सामान्य कुटुंबांक मेळ्ळां. खासा करून म्हज्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाक मेळटलें. जेन्ना तांकां वीज फुकट मेळटली. इलेक्ट्रॉनिक वाहनां मागणी वाडत आसा. PM सूर्यघर येवजणेंतल्यान जेन्ना तो वीज उत्पन्न करतलो तेन्ना ताच्या वाहनाच्या प्रवासाचो खर्चूय तो कमी करूंक शकतलो. इश्टानो, ग्रीन हायड्रोजन धोरण घेवन एक वैश्वीक केंद्र थळ जावंक सोदता. खूब वेगान धोरणां आंखल्यात. खूब वेगान ती अंमलांत हाडपाचें काम सुरू आसा. आनी भारत ग्रीन हायड्रोजन एका नव्या उर्जा स्रोताच्या दिशेन आमी मुखार वचूंक सोदतात. आनी हे सगळे जे प्रयत्न सुरू आसात तातूंत हवामानाची चिंता आसा, संवसारीक उश्णतायेची चिंता आसाच, पूण हातूंत ग्रीन जॉब्साची शक्यताय आसा. आनी हाका लागून मुखावयल्या काळांत ग्रीन रोजगाराचें म्हत्व वाडटा जाल्यार ताचो सगळ्यांत पयलीं लाव घेवपा खातीर म्हज्या देशांतल्या तरणाट्यांक संद दिवपा खातीर आनी ग्रीन जॉबा खातीर एक खूब वयल्या मळार आमी प्रोत्साहन दितात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या तिरंगी बावट्या खाला जे तरणाटे बसल्यात जाणीं ऑलिंपिकाच्या मळार भारताचें नांव वयर काडलां, हांव म्हज्या देशांतल्या सगळ्या ॲथलिटांक, म्हज्या देशांतल्यान सगळ्या खेळगड्यांक 140 करोड देशवासियांच्या वतीन परबीं भेटयता. आनी आमी नवीं सपनां आनी नवे संकल्प आनी चडांत चड पुरुशार्था सयत नवे लक्ष्य मेळोवपाक मुखार सरतले. ह्या विश्वासान हांव तांकां परबीं भेटयतां. फुडल्या कांय दिसांनी भारताचो एक व्हड पंगड पॅरिसांत जावपी पॅराऑलिंपिका खातीर भायर सरतलो. हांव म्हज्या सगळ्या पॅरा ऑलिंपीक खेळगड्यांकूय काळजा सावन यश आवडयता. इश्टानो, भारतांत G20चें आयोजन केलें. भारतांतल्या साबार शारांनी आयोजन केलें. 200 परस चड कार्यावळी केल्यो. पुराय जगांत G20चो येदो व्हडलो व्याप, येदी व्हडली कार्यावळ केन्नाच जावंक ना. पूण हे खेपे जाली. हातूंतल्यान ही गजाल सिद्ध जाता की भारतांत व्हडान व्हड कार्यावळी करपाची तांक आसा. भारतांत कोणाचोय पावंडचार करपाची तांक सगळ्यांत चड आसा. हें सिद्ध जालां. इश्टानो, हें सपन आसा की 2036 जो ऑलिंपीक जातलो तो म्हज्या भारताचे भुंयेर जातलो आनी हाचे खातीर आमी तयारी करतात. इश्टानो, समाजाच्या निमण्या स्तरा मेरेन हें आमचें दायित्व आसा जाल्यार तो आमचो मुखार व्हरपाचो वेग कमी करता. आनी हाका लागून आमी मुखार वचपाक सोदतात. तरी पूण यश तेन्ना मेळटा जेन्ना फाटीं पडिल्ल्याकूय आमी मुखार हाडटात. आनी हाका लागून आमचें सगळ्यांचें दायित्व थारता की आमच्या समाजांत आयज लेगीत जे वाठार फाटीं पडल्यात, जे समाज फाटीं पडल्यात, आमचे ल्हान ल्हान रानांनी रावपी आमची आदिवासी भाव भयणां, आमच्यो आवय भयणी, आमचे मजदूर जावं, आमचे कामगार लोक जावं, ह्या सगळ्यांक एक समान करपा खातीर खूब प्रयत्न करपाक जाय.
पूण आतां हाचो वेग वाडला. चड वेळ लागचो ना, ते रोखडेच आमचे मेरेन पावतले, आमच्या समान येतले. आमची शक्त खूब वाडटली आनी व्हडा संवेदनान आमकां हें काम करपाक जाय. आनी हाका लागून एक खूब व्हड संद येवची आसा. हांव मानतां की संवेदनशीलतायेच्या नदरेंतल्यान हाचे परस व्हड संद आसूंक शकना. आमकां खबर आसा की 1857 सुटके चळवळीच्या पयलीं लेगीत ब्रिटिशांच्या त्रास दिवपी आमच्या देशाचो एक आदिवासी तरणाटो आसलो. 20-22 वर्साच्या पिरायेचेर ताणें ब्रिटिशांक नाका पुरो केल्लें, जाका आयज लोक भगवान बिरसा मुंडा ह्या नांवान पुजतात. भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती येवपाची आसा. हें आमचे खातीर एक प्रेरणेचें कारण जावचें. समाजा प्रती ल्हानांतलो ल्हान व्यक्ती लेगीत देशा खातीर कसल्यो भावना बाळगिता हाची सगळ्यांत व्हडली प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडाकूय चड आनी कोण आसूं शकता. येयात आमी भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती मनोवया. आमचो संवेदनशीलतायेचो व्याप वाडूं, समाजा प्रती मम भाव वाडूं. आमी समाजाच्या दर एका व्यक्तीक, गरीब, दलीत, मागासवर्गीय, आदिवासियांक दर एकल्याक आमी आमच्या वांगडा घेवन चलचें, हो संकल्प घेवन मुखार वचूंक जाय. म्हज्या मोगळ्या देशवासियांनो, आमी संकल्प घेवन मुखार वतात खरें, खूब मुखार पावल्यात. पूण हें खरें आसा की कांय लोक आसतात जे लोक उदरगत पळोवंक शकनात. कांय लोक आसतात जे भारताचें बरें चिंतूंक शकनात. जो मेरेन स्वताचें बरें जायना तो मेरेन तांकां दुसऱ्यांचें बरें जाल्लें आवडना. असली मानसीक वृत्ती आशिल्ले लोक खूब आसात. देशाक असल्या लोकां कडसून सांबाळून रावपाची गरज आसा. ते निराशेन बुडिल्ले लोक आसात. अशे मूठभर निराशेन लोक जेन्ना तांचे कुसव्यांत विकृती वाडटा तेन्ना ते विनाशाचें कारण थारतात, सर्वनाशाचें कारण थारतात. एनार्कीचो मार्ग आपणायतात आनी तेन्ना देशाक हाचें येदें व्हडलें लुकसाण जाता की ताची भरपाय करपाक खूब त्रास काडचे पडटात. हाका लागून ही जी बारीक बारीक निराशावादी तत्वां आसात ती फक्त निराशूच आसतात इतलेंच ना, तांच्या कुसव्यांत विकृती वाडत आसता. ही विकृताय विनाशाची, सर्वनाशाची सपनां पळयत असतात. देशाक हें समजुचें पडटलें. पूण हांव देशवासियांक सांगूंक सोदतां, नितळ अंतस्करणांत, आमच्या प्रामाणीकपणान, देशा प्रती आमच्या समर्पण भावान आमी सगळ्या परिस्थिती आड लेगीत वायट मार्गार वचपी लोकांची काळजां जिखून आमच्या देशाक मुखार व्हरपाच्या ध्येया कडसून फाटीं सरचे नात हाची हांव तुमकां खात्री दितां. इश्टानो, आव्हानां आसात, असंख्य आव्हानां आसात. आव्हानां भितरूय आसात आनी भायलीय आसात. आनी जशी जशी बळिश्ट जातले तशी तशी आव्हानां, आमची लक्ष वाडटलें, आव्हानांय वाडटलीं. भायलीं आव्हानां आनीक वाडटलीं आनी म्हाका ताचो बेस बरो अदमास आसा. पूण हांव असल्या घटकांक सांगूंक सोदतां, भारताची उदरगत कोणा खातीर संकट जावन येवची नात. आमी जगांत समृद्ध आशिल्ले तेन्नाय आनी केन्नाच जगाक युद्धांत धुकलूंक नात. आमी बुद्ध हांचो देश. युद्ध ही आमची वाट न्हय आनी भारताच्या उदरगतीची जगाक चिंता करपाची गरज ना. हांव वैश्वीक समुदायाक विश्वास करून दिता की तुमी भारताचे संस्कार समजून घेयात, भारताच्या हजारांनी वर्सांचो इतिहास समजून घेयात. तुमी आमकां अरिश्ट समजूं नाकात. तुमी अश्यो वायट घडणुको करूं नाकात. ताका लागून पुराय मनीसकुळाचें कल्याण करपाचें सामर्थ्य जे भुंयेंत आसा ते भुंयेक चड परिश्रम करचो पडटलो. पूण तरी आसतना हांव देशवासियांक सांगूंक सोदतां की आव्हानां कितलींय आसूं, आव्हानांक आव्हान दिवप हो भारताचो स्वभाव आसा. आमी रावचे नात, आमी बागोवचे नात. आमचे संकल्प पुराय करपा खातीर, 140 करोड देशवासियांचे भाग्य बदलपा खातीर, भाग्य सुनिश्चित करपा खातीर, देशाची सपनां साकार करपा खातीर आमी फावो तें करतले. सगळ्या वायट चिंततल्यांक आमी बऱ्या स्वभावान जिखतले हाची खात्री हांव दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, समाजाच्या मनरचनेंत घडिल्लो बदलाव हो लेगीत आव्हानाक कारण थारता. आमचो दरेक देशवासी भ्रश्टाचाराचे समस्येन व्यापिल्लो आसा. दर एक पावण्यार जावपी भ्रश्टाचाराक लागून सामान्य मनशाच्या वेवस्थेवयलो विश्वास तुटला. ताका आपले योग्यताय, तांक हाचे प्रती अन्यायाचो जो राग आसता तो राष्ट्राच्या उदरगतीक लुकसाणदायक ठरता. आनी हाका लागून हांवें खरपणान भ्रश्टाचारा आड एक झूज सुरू केल्या. हांव जाणा हाचें मोल म्हाका फारीक करचें पडटलें.
म्हजे प्रतिश्ठेक आव्हान थारतलें, पूण हांव राष्ट्रा परस व्हड आसूंक शकना. राष्ट्राच्या सपना परस व्हड म्हजें सपन आसूंक शकना. आनी हाका लागून भ्रश्टाचार आड म्हजें झूज प्रामाणीकपणान चलत रावतलें, खर वेगान चलत रावतलें. भ्रश्टाचाऱ्यांचेर कारवाय जातलीच. भ्रश्टाचार करतल्यां खातीर हांव एक भयाचें वातावरण निर्माण करूंक सोदतां, जाचे वरवीं देशाच्या सामान्य नागरिकांक लुटपाची जी परंपरा आसा ती परंपरा म्हाका थांबोवपाक जाय. पूण सगळ्यांत व्हड एक नवें आव्हान आयलां. भ्रश्टाचाऱ्यांक हाताळप आसाच, पूण समाजीक जिवितांत उंचेल्या पावंड्याचेर जें परिवर्तन आयलां तें एका समाजा खातीर आव्हान आसा आनी एका समाजा खातीर सगळ्यांत व्हड चिंताय आसा. कोणूय चिंतूं शकता की म्हज्याच देशांत जंय इतलें महान संविधान आसून लेगीत कांय अशे लोक आसात ते भ्रश्टाचाराची तुस्त गायतात, उक्तेपणान भ्रश्टाचाराचो जय जयकार करतात. समाजांत असले तरेची बियां रोवपाचो जो प्रयत्न चालू आसा, भ्रश्टाचाराची जी तुस्त गावप सुरू आसा, भ्रश्टाचाऱ्यांक आपणावपाचे जे सतत प्रयत्न चालू आसात, ते स्वस्थ समाजा खातीर एक व्हड आव्हान थारतात, एक व्हड चिंतेचो विशय थारला. भ्रश्टाचाऱ्यां प्रती समाजांत अंतर आंखून दवरून खंयचोय भ्रश्टाचार करतल्यांक ते वाटेर वचपाक भंय दिसतलो. जर ताची तुस्त गावप जालें जाल्यार जो आयज भ्रश्टाचार करिना ताका लेगीत दिसूंक लागता की तांकांय समाजांत प्रतिश्ठा मेळटा, ह्या वाटेर वचपाक कांय वायट ना अशें तांकां दिसूंक लागता. देशवासियांनो, बांगलादेशांत जें कितें घडलां त्या संदर्भांत शेजारच्या नात्यान चिंता जावप हें हांव समजूंक शकता. हांव आस्त बाळगितां की थंय परिस्थिती रोखडीच सामान्य जातली. खास करून 140 करोड देशवासियांची जी चिंता आसा की थंय हिंदू, थंयसरले अल्पसंख्यांक ह्या समुदायाची राखण सुनिश्चित जावची. भारताक सदांच दिसता की आमचे शेजारी देश सूख आनी शांतिकायेच्या वाटेर चलचे. शांतिकायेच्या प्रती आमी प्रतिबद्ध आसात, आमचे संस्कार आसात आनी मुखावयल्या दिसांनी बांगलादेशाच्या विकासाच्या यात्रेंत सतत आमचें बरें चिंतप आसतलें, कारण आमी मनीसकुळाचे बरे चिंतपी लोक आसात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या संविधानाक 75 वर्सां जावपाक आयल्यात. भारताच्या संविधानाची 75 वर्सांची वाटचाल देशाक एक करपाक, देशाक श्रेश्ठ करपाक खूब व्हड योगदान दिता. भारताच्या लोकतंत्राक बळ दिवपाक आमच्या देशाच्या संविधानाची व्हड भुमिका आसा. आमच्या देशाच्या दलित, पिडीत, शोषीत, वंचीत हांकां सुरक्षा दिवपाचें खूब व्हडलें काम आमच्या संविधानान केलां. आतां जेन्ना संविधानाची इतल्या वर्सांची वाटचाल मनोवपाची आसता तेन्ना आमी देशवासियांनी संविधानांत दिल्ल्या कर्तव्याच्या भावनेचेर भर दिवपाची गरज आसा. आनी हांव जेन्ना कर्तव्याची गजाल करतां तेन्ना हांव फकत नागरिकांचेरूच चेपण हाडूंक सोदिना. कर्तव्यां केंद्र सरकाराचीय आसात. कर्तव्यां केंद्र सरकाराच्या दरेक कर्मचाऱ्याची आसात. कर्तव्यां राज्य सरकाराची आसात आनी राज्य सरकाराच्या दर एका कर्मचाऱ्यांचीय आसात. कर्तव्यां दर एका स्थानीय संस्थांचीय आसात. पंचायत जावं, महानगरपालिका जावं, जिल्लो जावं, दर एकल्याची कर्तव्यां आसात. पूण हाचे वांगडाच 140 करोड देशवासियांचेंय कर्तव्य आसा. जर आमी सगळ्यांनी मेळून आमच्या कर्तव्यांचें पालन केलें जाल्यार आमी आपोआपूच हेरांच्या हिताची राखण करपाक निमित्त थारतले. आनी जेन्ना कर्तव्यांचें पालन जाता तेन्ना अधिकाऱ्यांची राखण निहीत जाता. ताका लागून खेरीत प्रयत्न करपाची गरज आसता. हांव आस्त बाळगितां की आमी आमच्या तरणाट्यांक घेवन जेन्ना आमी मुखार वतले तेन्ना आमचो लोकतंत्रूय बळिश्ट जातलो, आमचें सामर्थ्यूय आनीक वाडटलें आनी आमी एका नव्या नेटान मुखार वतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या देशांत सुप्रीम कोर्टांत परत परत युनिफॉर्म सिव्हील कोडाचेर भासाभास जाल्या. कितलेच फावट आदेश दिल्यात, कारण देशाचो एक खूब व्हड वर्ग मानता आनी खरेंच ज्या सिव्हील कोडाक घेवन आमी जगतात तो सिव्हील कोड खरेपणान एक प्रकारचो कम्युनल सिव्हील कोड आसा, भेदभाव करपी सिव्हील कोड आसा. अशा सिव्हील कोडांत जेन्ना आमी संविधानाची 75 वर्सां मनयतात आनी संविधानाची भावना जी आमकां करपाक सांगतात, देशाचो सुप्रीम कोर्टूय आमकां हें करपाक सांगता आनी तेन्ना संविधान निर्मात्यांचें जें सपन आशिल्लें तें सपन पुराय करप
हें आमचें सगळ्यांचें दायित्व आसा आनी हांव मानतां की ह्या गंभीर विशयाचेर देशांत व्यापक चर्चा जावची, दर एकल्यान आपले विचार घेवन मुखार येवचे आनी त्या कायद्यांक, जे कायदे धर्माच्या नांवान देशाक मोडपाचें काम करतात, जे वादाक कारण थारतात, अशा कायद्यांक आधुनीक समाजांत कांयच सुवात ना. आनी हाका लागून हांव सांगूंक सोदतां आनी ही काळाची गरज आसा की देशांत एक सेक्युलर सिव्हील कोड आसचो. आमी कम्युनल सिव्हील कोडान 75 वर्सां काडल्यात आनी आतां सेक्युलर सिव्हील कोडा वटेन वचचें पडटलें. आनी तेन्ना धर्माच्या आदारान जो भेदभाव चालू आसा, सामान्य नागरिकांक जें सोंसचें पडटा, तातूंतल्यान तांकां मुक्ती मेळटली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव देशांत सतत सांगत आसतां, परिवारवाद, जातीवाद भारताच्या लोकतंत्राक खूब हानिकारक आसा. देशाक राजनितीक आमकां परिवारवाद आनी जातीवादांतल्यान मुक्ती मेळोवन दिवची पडटली. म्हजे मुखार जे तरणाटे आसात, थंय बरयल्लें आसा माय भारत. ज्या संघटनांचें नांव आसा ताची चर्चा बरयल्ली आसा, भेस बरे तरेन बरयल्ली आसा. माय भारताची साबार धोरणां आसात. एक धोरण हेंवूय आसा की आमी बेगिनांतल्या बेगीन देशांत राजनितीक जिवितांत जनप्रतिनिधीच्या रुपान 1,00,000 अशा तरणाट्यांक मुखार हाडूंक सोदतात. सुरवातीक 1,00,000 तरणाट्यांक मुखार हाडूंक सोदतात, जांच्या कुटुंबांत कोणाचीच कांयच राजनितीक फाटभूंय आसची ना, जाची आवय बापूय, भाव भयण, काका काकी, मामा मामी केन्नाच राजकारणांत नाशिल्ले, खंयच्याच पिळगेन नाशिल्ले. असल्या हुशार तरणाट्यांक फ्रेश ब्लड 1,00,000 ते मागीर पंचायतींत येवं, नगरपालिकेंत येवं, वा ते जिल्लो परिशदेंत येवं, वा विधानसभेंत येवं, वा लोकसभेंत येवं, 1,00,000 नवे तरणाटे, कसलेच राजनितीक फाटभूंय नाशिल्ले तरणाटे, अशे फ्रेश लोक राजकारणांत येवचे, जांचे वरवीं जातीवादा कडल्यान आमकां मुक्ती मेळटली, परिवारवादा कडल्यान आमकां मुक्ती मेळटली, लोकतंत्राक समृद्धी मेळटली. तांकां जो पक्ष आवडटा त्या पक्षांत ताणें वचचें, त्या पक्षांत वचून जनप्रतिनिधी जावन ताणें मुखार येवचें, देशांत थारावन चलचें. मुखार येवपी दिसांनी 1,00,000 अशे तरणाटे, जांच्या घराण्यांत राजकारणा कडेन जांचो पयशिल्ल्यान लेगीत संबंद ना, अशे फ्रेश ब्लड येतले. तेन्ना नवी विचारसरणी येतली, सामर्थ्यय नवें येतलें, लोकतंत्र समृद्ध जातलो आनी हाका लागून आमकां ह्या दिशेन मुखार वचपाक जाय. आनी म्हजी अपेक्षा आसा की देशांत परत परत वेंचणुको ह्या देशाच्या उदरगतीक आडमेळी हाडटात. आयज कसलेय येवजणेक वेंचणुका कडेन जोडप सोंपें जालां, कारण दर 3-6 म्हयन्यांनी खंय ना खंय थंय वेंचणुको जायत आसतात. कसली येवजण जाहीर जाली म्हणटकीच तुमी मिडियांत पळयतले की वेंचणूक आयली म्हणून हें जालां अशें म्हणपाची सुरवात जाता. दर एका कामाक वेंचणुकेच्या रंगांत रंगोवपाची संवय जाल्या आनी हाका लागून देशांत व्यापक चर्चा जाल्या. सगळ्या राजनितीक पक्षांनी आपले विचार मांडल्यात. एका समितीन एक भेस बरो अहवाल तयार केला. 1 नेशन 1 इलेक्शना खातीर देशाक मुखार येवचें पडटलें. हांव लाल किल्ल्यासावन तिरंगेच्या साक्षीन देशाच्या राजनितीक पक्षां कडेन आग्रह करता, देशाचें संविधान समजोवपी लोकां कडेन आग्रह करता की भारताच्या उपेगा खातीर, भारताच्या संसाधनांचो जनसामान्या खातीर सगळ्यांत चड वापर जावचो, हाचे खातीर 1 नेशन 1 इलेक्शन हें सपन साकार करचे खातीर आमकां मुखार येवपाक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारताचो भांगराळो काळखंड आसा. 2047 विकसीत भारत ही आमची वाट पळयता. आडमेळी, आडखळी आनी आव्हानां तांचेर जैत मेळयत एक खर संकल्प करून देश चलपा खातीर प्रतिबद्ध आसा. आनी इश्टानो, हांव स्पश्ट पळोवंक शकता, म्हज्या चिंतनांनी कांयच दुबाव ना, म्हज्या सपना सामकार कसलोच पड्डो ना. हांव स्पश्टपणान पळोवंक शकता की हो देश 140 करोड देशवासियांच्या परिश्रमान, आमच्या पुर्वजांचें रगत आमच्या शिरांनी आसा. जर ते 40 करोड लोक स्वतंत्रतायेचें सपन पुराय करूंक शकतात, जाल्यार 140 करोड देशवासी समृद्ध भारताचें सपन साकार करूंक शकतात. 140 करोड देशवासी विकसीत भारताचें सपन साकार करूंक शकतात. आनी हांवें आदीं लेगीत सांगिल्लें की म्हज्या 3ऱ्या कार्यकाळांत देश 3री अर्थवेवस्था जातलीच,
पूण 3 पटीन चड काम करतलो, 3 पटीन चड वेगान काम करतलो, 3 पटीन चड व्यापकतायेन काम करतलो. कारण देशा खातीरची जी सपनां आसात ती बेगीन पुराय जावची. म्हजो दर एक खीण देशा खातीर आसा. म्हजो कण कण फकत देशा खातीर आसा. आनी हाका लागून 24/7 फॉर 2047 हे प्रतिबद्धताय सयत येयात हांव देशवासियांक आव्हान करता. आमच्या पुर्वजांनी जी सपनां पळयिल्लीं ते सपनांचे आमी संकल्प करून आमच्या सपनां कडेन जोडुया, आपले पुरुषार्थ कडेन जोडुया आनी 21वा शेंकडो जो भारताचो शेंकडो आसा त्या शेंकड्यांत भांगराळे भारत करचे, ह्याच शेंकड्यांत आमी विकसीत भारत करचें आनी त्या सपनांक पुराय करीत मुखार सरचें. आनी स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्साच्या वाटचाली उपरांत एका नव्या सुवातेर पावतात तेन्ना आमी खंयच उणे पडचे नात. आनी हांव तुमकां विश्वास दितां, तुमी म्हाका जी जबाबदारी दिल्या तातूंत कित्यानूच उणो पडचो ना. हांव परिश्रम करपाक केन्नाच फाटीं रावचो ना. हांव धाडस करपाक फाटीं सरना. हांव आव्हानाक तोंड दिवपाक फाटीं सरना. कारण हांव तुमचे खातीर जगता, हांव तुमच्या भविश्या खातीर जगता. हांव भारत मायेच्या परजळीत भविश्या खातीर जगता. आनी ह्या सपनांक पुराय करपाक आयज राष्ट्रीय बावट्याच्या सावळेंत, तिरंगेच्या सावळेंत संकल्पा सयत आमी मुखार सरुया. हाचे सयत म्हजे वांगडा म्हणात, भारत माता की जय.